आमचे प्रेसिडेंट बाब बिरेंद्र आणि आमच्या आयच्या चीफ गेस्टाक मोगाची भेट दिवन फुलां उदेशी. रॉझा मिस्टिका असोसिएशन गोवा हाच्या नांवान सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक माये मोगाचो येवकार. खेरेत भाशेन आमी येवकार दिता आयचे आमचे गेस्टाक बाब रोकोजीन डिसोजा, जो जावन आसा एक सोशल वर्कर, बरो काम करपी, सगळ्यांचो आवडीचो, ताकाय आमी येवकार दिता. तशेंच हांगा बशिल्ल्यांक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. तो फुडें वयतलो जाल्यार सगळ्यांचो आदार जाय आनी युनिटी जाय. आमचो युनिटी आनी तुमी अशें हिंगा हाजीर की तेज्या उतरांनी दिसता गरिबांक कितें हेल्प करपाचें तेजे मनांत आहा तें अशेंच आनिकूय फुडें व्हरपाक तेका देवान जायतीं वर्सां दवरची. फाल्यां तेजो 75 बर्थडे जाता, जायती उमेद भोगता. म्हाकाय आतां जायते देवान दवरला, जायते वर्सां 81 क्रॉस जाली म्हाका, तरी आसतना म्हाका देव दवरला लोकांची सेवा करपाक. तशें रोकोजीन बाबाचे भाशेन आनिकूय मनीस आहाय तेमी आमच्या रॉझा मिस्टिका हे संस्थेन भितर सरचे. कित्याक ही रॉझा मिस्टिका थोडेशे तेंप जालो बरी सेवा करता, गरिबांक पावता आनी गरिबांची खबर घेता जाग्यार तेंच्या घरांनी वचून. तशें आमचो प्रेसिडेंट आहा बिरेंद्र, तोय जायतो वावरता ही संस्था फुडें व्हरपाक. हांव जाणा जायत्यो अडचणी आसात, तरी आसतना आपलो टायम पिड्यार काडून हे संस्थे मुखार येतात. आनी कोणाकूय खुशी आहा जाल्यार तेणी येवचें आनी आमचो आज तो रोकोजीन बाब फुडें सरला तशें लोकांनी फुडें सरचें बरें मागतल्यांनी तांकां आमचो येवकार आहा. आमकां दोन उतरां सांग रोकोजीन डिसोजा तुमचे. पयलीं सुवातेक हांव म्हज्या काळजाच्या मनांतल्यान ह्या असोसिएशनाक रॉझा सिनोरा दे रॉझा मिस्टिका प्रेसिडेंटाक, सेक्रेटरी, माचयेर आहलेले सगळे भाव भयणांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. म्हणजे सादे मनशाक हिंगा हाडून म्हजो भोवमान केल्ल्या बर्थडेक. आनीक जेन्ना प्रेसिडेंट म्हणटालो 2 उतरां उलयलीं, सो 2 उतरां उलोवपाक हांव एक सादो मनीस. हांव कोण MLA न्हू, पंच न्हू, सरपंच न्हू. म्हगे सादे जिवितांतल्यान म्हाका जायतो अनुभव मेळ्ळा. फाल्यां म्हाका 75 वर्सां भरतात. पयले सुवातेक हांव दोनूय देवाक आर्गां दिता की म्हाका 75 वर्सां देवान दवरलो म्हणून. म्हज्या आवय बापायक संपलेले आवय बापायक सर्जिस्त आवय बापायकूय हांव देव बरें कर म्हणटा, तेणी म्हाका ह्या जल्मांत हाडलो. आनीक दोनूय देवान म्हाका एक कृपा दिल्ली असले वावरांत मिसोड जावपाक. मुगेलें लायफ हांवें जायते कश्ट काडले मुगे लायफान. हांव एक सोशल वर्कर आहलो, यूथ आहलो, युथानसून मागीर एक आल्कोहलीक जालो आनी मागीर आल्कोहलीक जातकूच 4-5 वर्सां हांवें खूब सफरींग भोगलां. आनी सफरींग भोगतकूच सोबर जालो. आज म्हाका 36 वर्सां सुमार सोब्रायटीची सरांतल्यान पयस आहा. आनी असले म्हाका सहयोग मेळटा ज्या दुखेस्त फॅमिली मेळपाक, जायत्या ऑर्गनायजेशनांक आदार करपाक. आनी हें म्हाका कळोन कित्याक येता की आमच्या सारक्या मनशांची गरज आहा. उद्देशी हांवें दुसऱ्याचें दूख पळयलां आनी हांव आज मिडियाकूय तुमच्या प्रेसाकूय बी हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी मागता जो कोणाको घोटा तें जो पावत त्या मनशाक. आज मनीस जायते सफरींग भोगताय. सो कोविडाकूय हांवें चोयलां. मुगे एज चोयनासतना हांव एकल्यागे देरांनी वयलां जेंकां लॉकडावन जालोलें, भुरग्यांक दूद मेळनासलें. सो हे भाशेन सोशल काम केलां आनी ते भाशेन हांव मागतां कोणा कडेन जाता मुखार सराय कितेंय तरी कोराय, देव तुमचे आशिर्वाद घातलो. आनी देवान तरी आमकां दवरलें जाल्यार एकल्याक एक देणें दिलां. म्हाका दिलां तरी असलें बारीक काम करपाचें, थोडें व्हडलें काम करपाचें, थोडें एनवायरमेंट सांबाळपाचें. सो डिफरंट. सो हांव कोणाचेर टिका करपाक येवंक ना. फकत एकूच सांगोंक येयलां जे कोण दोयाळ मनीस आहा हें काम कराय. आनी एक फावटी रॉझा सिनोरा रॉझा मिस्टिका असोसिएशनाक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा भोवमान म्हाजो केलो.
आनी हांव म्हाका जाता ते भाशेन मुखार सरतलो. जो म्हजो इश्ट आहा बाब नोरोना इनास नोरोना ल्हानपणी म्हणजे जायतीं वर्सां 20-30 वर्सां म्हाका वळखता आनी हे भाशेन कामाक हांव सदां तुमचे बरोबर आसतलो. सो मुगेलें सदां केन्नाय हेल्प जाय हांवें चोयलां ते कितें करून काम कोताय ते कारवार पासून वयत गेले ते. सो म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा जावपाक. हांव म्हजें व्हडपण दाखोवपाक येयल्लो बट दुसऱ्यांकूय हांव सांगूं सोदतां. आनी जेन्ना हांव पेरने गेल्लो म्हाका प्रुडंटाचेर एक न्यूज चोयलो की प्रुडंटाचेर एक न्यूज चोयलो भुरगे सामके ताका न्हेसप ना कांय ना उपाशे. हांव त्या प्रुडंटा त्या फोनार फोन केलो हांव पेडणे गेलो. पेडणे म्हाका जाता ते हांवें आदार केलो. मागीर म्हाका जायते फोन येयले भायरसून की आमी ते फॅमिलीक आदार दिवपाक सोदताय. आनी हे भाशेन न्हू लोक एक्सेस सोदिता पूण तांकां कशें वयचें तें कळना. दोयाड मनीस आहाय जायते दोयाड मनीस आहाय. हांव एकलो म्हूण हांव पूण आनिकूय दोयाड मनीस आहाय पूण मुगे करण्यांतल्यान ते म्हाका फोन करताय आनी म्हाका सांगताय. हांवें तांकां सांगलां की बाबा मोकोड कांय दिनाकाय. तुमी जर ते सुवातेक त्या मनशांक गरज आहा थिंगा दिल जाल्यार तुमचे देव आशिर्वाद जातलो. आनी आज हेंच आमी करताय. जेन्ना मुगे वेलसांव गांवांत एक कितलीं वर्सां 60 सुमार वर्सां एक गोबायला झोंपडी रावताली भुरगो आनी सगळे. सो ताका सोशल वेलफेरान न्यूजाचेर गायले आमचो कोर्ताली MLAन आनी बाबांसन बाजानूय ते कितें दिलें आनी हो न्यूज जातलोच मुगे भावानूय म्हाका सुमार देणगी धाडली तांकां दी म्हणून. सो हे भाशेन न्हू आज हें सोशल वावर करपाक म्हाका देवान कृपा दिल्या. हे कोतलो तो कोतलो म्हळ्यार जायना. मोकोड कितें करूं जाता तें हांव आज देखून करीत येयलां. आनी म्हाका हें करपाक जायते म्हाका म्हज्या इश्टांचो म्हज्या गोश्यांचो म्हज्या भावाचो म्हाका आदार मेळटा. आनी हें करपाक पयलें कारण आज हांवें कितें तरी दान दिता हें पयलें कारण म्हळ्यार हांव एक गोऱ्याब्यांत गेल्लो आनी गोऱ्याब्यां हांव गेलो ताका एक मॅसेज दिवपाक अल्कोहोलीक एनॉनिमसाची ताका हे धाडपाक. जेन्ना त्या गोऱ्याब्यांत घोव बायलां आनी दोग भुरगीं आसलीं. जेन्ना तीं घोव बायलां आनी दोग भुरगीं तेमची इस्क्लासान येयलीं एक देडा सुमार. आनी तेन्ना हांव तांचे कडेन उलयता आसतना ती म्हणपा लागली आमी तुका ती भुरगीं जेवणा तयारी जावपाक लागली आनी हांव उठटालो. सो तेमची ती म्हणपा लागली बाबा आमी तुका जेवणा बोस म्हणटा आसली बट आमगेर कितले फावो ते तुका दिवपाक कांयच ना. हांवें म्हणलें तूं तशें चिंत नाका. ह्या उतरांचेर न्हू हांव तेंचे मुगले बसलो जेवणाक आनी न्हू आज देखून न्हू म्हाका दोळ्यांतल्यान दुकां येता. तेंच्या टेबलाचेर जी भाजी आमची बेश्टी गांवां जाता तसली भाजी त्या मेजाचेर आसली आनी कांयच नासलें. आनी ह्या भुरग्यांक ती दिताली. आनी मागीर हांव तेका उलयतालो. ती म्हणपा लागली घरकारूय पिता आनी एक 10,000 पांगरान कशी आमची फॅमिली चलतली. आमचे कडेन नुस्तें हाडपाक कितले पयशे ना. व्हडलें जेवण मांस हें तें हाडपाक पयशे ना. आनी तेन्ना न्हू म्हाका इतलें काळजांत दिसलें की हे भाशेन इतले देखून मनीस आहा. आनी ह्या वेळार न्हू हांवें चिंतलें हांव मोकोडे जाता मुगे बिजनसाचे 10% हांव कितें तरी असलें काम हांव मोटलो. आनी आज हांव खूब खुशी आहा. सगळ्यांक देव बरो करूं. आज हिंगा आमचे बरोबर येयला म्हूण चड उपकारी बाब रकोजीन बाबाक सगळें आपल्याचें काम सोडून आज आमकां हिंगा येयलो. तो मातशें बिजी मनीस. आनी आमचो अंकल नसिदाद बाब काणकोणसान येयला म्हूण आमचो रोसा मिस्तिकाचो मेंबर बाब रकोजीन आमकां चड देव बरें करूं तुका. हें तूं हो तुजो वावर आमकां घेवन तूं फुडें सरता म्हूण आनी आमकां तूं हें इन्क्लूड करता म्हूण. आमचो हो ग्रावंड आहा पूण आमी तेरू पासून तुका चड उपकारी की आमी हें सोशल कॉज मुखार व्हरपाक सोदतात. आनीक तुवें आमकां सपोर्ट दिला म्हूण आमी चड हें की तुवें म्हणला चल तुजो वावर फुडें व्हरा म्हूण आपूण आहा. थँक्यू बाय. सुमार 40 वर्सांसून हांव फ्रेंड आमकां येवपी आनी ताका ल्हानसान तेजी एक उमेद म्हणल्यार दुसऱ्यांक पावपाची. ताणें अल्कोहोलिजमा अशें जायतें काम केलां आनी करीत आसा शेतकारां खातीर. तशेंच जेन्ना कोवीड जेन्ना येयलें ह्या संवसारांत तेन्ना हांव जाणां हांवूय तेज्या बरोबर आसलो की हांव डायबिटीजान तोय दुयेंत देखून आसतना आख्ख्या गोंयभर कर्नाटका तशेंच सगळ्याक
भोंवन तेणें एसेन्शियल कम्युनिटीज आनी जायत्या लोकांक हेल्प केल्यात. हीं 2 उतरां आनी चड आहा जायतें ताका बरें हें सांगता हें फुडें. रसा मिस्तिका असोसिएशनाच्या नांवान सगल्यांक हांगा आशिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो आयचो 75th बर्थडे बाब रोकोजीन डिसोजा हाकाय देव बरें करूं म्हणटात, कित्याक ताणें आमचो सत्कार घेतलो म्हणून. आनी अशींच ताका फुडलीं बरीं वर्सां आमी आवडटात नोसा सिनेरे रस्ते मिस्तिका हाच्या नांवान. देव बरें. रोकोजीन कॉंग्रेच्युलेशन्स तुका ऑन युअर 75th बर्थडे. आनी तुका देवानूय आनी जायतीं वर्सां दिवं तुजो वावर मुखार व्हरपाक. तेणें जायतो वावर केला शेतकामत्यांक लागून, अल्कोहोलीक एनॉमसाक लागून, आनी आमी चड उपकारी आनी खुशाल तेकाय तो आमच्या एसोसिएशनाक आदार करलो म्हणून. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.